ह्या वेळार देवाक दिनवासून आनी आर्गां दिवंक एकठांय जाल्या. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमचें मन आनी काळीज शांत करुया. सगळीं आमची चिंतनां आनी आवडे जेजूच्या पांयां सोशी दवरुया आनी ताचेच आसणें बघून प्रोय करुया. सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया येवकार पवित्र आत्म्या. मोगाळ इश्टानो, देवान संवसार रचून आखरेक मनशांक रचलो. देवा वरवीं मनीसकुलाचो नवो समाज रचून दिलो. हो थोडोसो वेळ आमी जेजू बरोबर सरतना आयच्या मुखी विशयाचेर आदारून हे मागण्यांचो रितीचो विशय जावन आसा. सायबिमांच्या पावलांनी चलुया, नवो समाज बांदुया
पातलाव कशी ह्याच नियाळून आमकां जावन एकल्याक कृपा मागुया. समाजांत बरेपण हाचे सुवातेर जायते आमी वायट केलां. जेजूच्या पावलांनी चलून आमी विसरल्या. ह्या वेळार आमच्या चुकीचो उगडास करून बोगसणे मागुया. मोगाला जेजू, तुवें घडलेलो समाज राखून दवरूंक आनी तो अदीक नवो करूंक हांव चुकलें. म्हाका बोगोस. मोगाला जेजू, समाजांत बरेपण निर्माण करूंक तुज्या पावलांनी चलूंक हांव विसरलां. म्हाका बोगोस. जेजू मोगाला, समाजांत नवेपण विस्तारूंक मोदेकार आयतल्या आडखळींचेर हांवें एकठांय येवन आनी भासाभास करून तो सुटाव्यो करूंक नात. म्हाका बोगोस. समुदायाक इस्कोलांत एकवट सांबाळून सोंसणीकायेन बोगसूचे सुवातेर हांवें अदीक जोगरी केल्या. म्हाका खोस. समाजांत दुसऱ्या आमच्या भाव भयणींक मोगान एकठांवचे पोरले हांवें तांकां गुणावकारी केल्या. म्हाका खोस. बापाची कामयूत मागून सगळीं आमी गायन करुया. सगळे तुजे ओकमान I-28. Oh, yeah.
उभी राहूया. उपरांत व्हडले ते हें देवाचें उतर आयकून लोक जेजू भोंवतणी चेंचून आसलो आनी तो गेनेरेजा तळीचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 व्हडी पळयली. कारवी देंवन रापणी दुखलताले. तांतले एक व्हडें सिमाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक थांब मातयेशी पयस व्हरून ताणें मागलें आनी मातशें पयस व्हरून ताणें मागलें आनी व्हड्यार बसून थंय थांब तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातकच ताणें सिमाक सांगलें, खोल उदकांत व्हडें भायर व्हर आनी मासली धरून तुमच्यो रापणी घालात. ताका जाप दिवन सिमान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की तांच्यो रापणी पिजून पावल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवन दुसऱ्या व्हड्यान आसलेल्या भागीदारांक ताणें गुणां करून आपयले. ते आयले आनी बुडोवन पावसोर दोनी व्हडी भरली. ते पळयना फुडें सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हज्या सरशिलो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पाकी मनीस. तो तांचे बरोबर आसलेल्या पडलेली मासली पळोवन सारकेंच फटाकलें. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराक जबाब कसो आमी गोंयान गावुया. सुमया तुजी उतरां B6. Sa
जेजू एका पिडेवंताक बरो करून ताका नव्यान सहभागिरीपणान समाजांत जीवंक आदार दिता. कोणूय तरी पिडेंत आसलो जाल्यार जेजू ताचे सोबेत जावन ताका बरो करता. एक पिडेवंत आसलेलो मनीस 38 वर्सां आपल्या जिवितांत कोश्टलो. कोणूच ताच्या आदाराक पावूंक ना. एके भाशेन समाजा सोरशिल्लो पयस आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? तेन्ना पिडेवंतान जाप दिली, म्हाका तोळ्यांत व्हरूंक कोणूच ना. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजी अंथरूण उगड आनी चल. आनी त्याच वेळार तो उठलो आनी चलूंक लागलो. एके भाशेन जेजून ताची गरज वळखली आनी ताका नवें जिवीत फावो केलें. जेजून ताका बरो केलो दीस सोनवार जावन आसलो आनी जुडेवांचे चाली प्रमाणे सोनवारा दिसा कसलेंय काम करूंक नजो आसलें. दुसऱ्यांक पिड्यांतली पासून मेकळी करूंक जायनासली. पूण जेजूचें जिवीत, ताची शिकवण आनी ताचो वाव न्हय फकत जुडेवांक, पूण तो सगळे तरेच्या मनशाच्या आदाराक पावतलो जावन ती जुडेव, सामारेकार वा ग्रीक. जेजून दुर्ल्याची, पोतवी नासलेल्यांची आनी हक नात तसल्यांची सेवा चाकरी करून समाजांत नवेंपण रचून हाडलें. आयज जेजू म्हाका आनी तुका कितें करूंक आपयता काय? थोडोसो वेळ ओगीच रावन जेजू लागीं उलोवया.
उभी राहूया. आमचो जबाब जावं दी. मोगला जेजू आमचे आयक. म्हणुया, मोगला जेजू आमचे आयक. समाजान दुसऱ्यांची गरज वळखुया. जेजून पिडेवंतांची गरज वळखली आनी परतून ताका समाजान भागीदार केलो. आमकांय जायतीं मनशां मेळटलीं जांकां आदार ना. आमी तांची गरज वळखूंक आदार सहकार दिवंक करपा मागुया. जबाब जेजू आमकां आयक. समाजान एकामेकाचो मोग करुया. जेजून आमकां मोगाची आज्ञा दिल्या. एकामेकाचो मोग करा. जसो हांवें तुमचो केला तसो तुय एकामेकाचो करचो. आमचे मोदें जायते फावटी वयर सकयल जाता तेन्ना आमी एकामेकाक भोगसून शांती समाधान उत्पन्न करूंक आमकां उजवाड मागुया. जबाब मोगला जेजू आमकां आयक. समाजान एकामेकाक मानून घेवया. जेजू संवसारी जिवीत जियेताना सगळ्यांक एक सारकी मानून घेतली. समाजान आमी जियेताना वेगवेगळो लोक, भासो, संस्कृताय, वागणूक आदी आमकां मेळटा. आमी आमची पावलां मारतना एकामेकाक समजून सांगाती चलूंक नवो समाज बांदूंक जाणवाय मागुया. जबाब मोगला जेजू आमकां आयक. आमची कास्ती मागणी जेजू मुखार ओगीपणी दवरुया. पांचवे पुस्तकांतल्या भुरग्यांक तेंचेर पासत मागुया. तेंच्या आवय बापाय पासत मागुया. सगळीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज जाता येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळां पळोवस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोम्या जेजू, तूं संवसारान जियेताना बापाचे येवजणे कर म्हणें सल्लो. समाजान सौभागिलीपणां पावल मारून तुवें सगळ्यांक एक केली आनी अशें नवो समाज बांदलो. आमी समाजाची वांगडी समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमची खास जबाबदारी. तुजी देख घेवन नव्या समाजा पासत वावरून आनी तुजीच फाटलादारां म्हूण दुसऱ्यांक साक्षी दिवंक आमकां तुजी कृपेन बोल. हें आमी तुज्याच नांवान मागता. जेजू जो जियेता आनी रात चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बसुया.
सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांस दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. मोगाला आवय बापायनो आनी मोगाच्या इश्टानो, आयज आमचो नोयनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा सायबीमायची पावलां चलून समाजांत सौभागेलीपणान पावल मारुया. सायबीमाय सदांच बापाची खोशी केली आनी आपले जिवीत सोडवणीच्या वावराक भेटयले. आपणाचे चिटी नासतना मार्या आमची माय दुसऱ्यांक पावली. दुसऱ्यांचो तिका हुस्को आसलो आनी समाजाच्या बऱ्या पासत वावरली. संवसाराक आमी नदर मारल्यार आमकां जायते वायट दिसून येता, जावं ते धर्मा विशीं, राजीक फुडारा वाटेन, संभाव वो सृश्टी संबंदीत. आमी आमचे सायबिणीची पावलां चलून सगळ्या वायटांचेर निशाद मारून समाजांत सौभागेलीपणान जीव ह्या मिसा बलिदानान आमकां करपा आनी बर मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमकां समाजाचे सौभागीपणान पावल मारूंक आमकां वता. समाज म्हळ्यार आमची शेजाऱ्यां, आमची समुदाय, आमचो वाडो, आमचो गांव ही जावन आसा समाज. आनी आमच्या सांगाता सौभागीपणान आमी जिवन हो पावल मारूंक आमकां आयचो विशय सांगता. पूण कांय फावटी घडये सौभागीपणान जिवचे सुवातेर आमी आमच्या शेजाऱ्या सभे जवळल्या, उलयनासतना रावल्या आनी हे भाशेन आमी पातळ खाताला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूर दुरया आनी त्याच बापा लागीं बोगसोणे मागुया. सगळीं आजून म्हणुया. हांव पार्टी सोमेदार देवा आनी तुका बाबा भयणीनो, आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयज आमी केली तशें आयच्या दिसा मिसाची मांडळ दुखतल्या भुरग्यांक वसत मागता. देवान भरपूर तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून जायत्या तरेनी बरी भलायकी तांकां फाव करूं आनी जेजूच्या पावलांनी, सायबीण मायच्या पावलांनी समाजांत तांच्यांनी सौभागीपणान जिवंक मागुया. आपलो वाडदीस समृद्धा डॉमिनीक ऐश्वर कोरिया. दुनिया देवान आचरूय भरपूर आपलो आशिर्वाद घालून जायत्या तरेनी ताका वाडदिसाची जायतीं वर्सां फाव कर म्हूण मागुया. तुमची गरजो, तुमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार उबारची
कोणें आपल्या पासत माग म्हणून सांगला जाल्यार आयज तांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. मागुया उदीक करून आमच्या दुस्माना पासत, आमच्या शेजाऱ्या पासत. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां फुडें वचपाची भलायकी दी आनी मागीर निती आंकवार मारयेचे विणवणे हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोड आनी सासणाचो संतोष बघून आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जयता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचन. पेद्रू कोर्नेल्याच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कोर्नेल ताका मेलून गेलो आनी तांचे पांया पडून सारको सोडपतलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उलयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशां मदें हुंदर करिना म्हूण म्हाका आतां ठावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो उत्तर जावन देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतले सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्यांचे धेणें देवाक घाल्ले म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनंद केले आनी बाबाती तोखताले कित्याक ती आठवो भासो उलयताली आनी देवाक वाखाणटाली ते तांकां आयकूंक येताले. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेल्लो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेल्लो तोच. तांकां उदकांचे पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्या आडू येता आनी ताणें ताका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे खोडे मागले. देवाचे उतर हे. आमचा जबाब जातलो शेकांशीक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडून पावली सगळी दुनिया. सोरेस्पराक वचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली चोरयां उजव्या हाताची बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडून दिली. जबाब इस्रायलचे कुले थाय आपलो तीर विश्वासी मोग मनान धरून सोरेस्परान आपली सोडवण करून राष्ट्रनाच्या दोळ्यान मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब शेकांचे पृथ्वीचेर देवाची सोडून पावली. आख्खे पृथ्वे गुणगणान सोरेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाच्या उल्हास सोड. जबाब अधिकाराक सगळी उबी रावना. Soy
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सौम्य असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. नाय म्हणलोल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक. नगराच्या दारवट्या लागशीं पावतना एकल्याक मेल्ल्याक करूंक व्हरताली. तो आपली आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडू नाका. आनी फुडें येवन तिर्टेक हात लायलो. तिर्टी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्ख्या जुदेया सोरभोंवती गांवभर जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भावा भयणीनो, दोगां शेजारी आसली. दोगांय तेगोनूच घरां बाबांची आसली. ह्या घरांनी दोन शेजारी बायल्यो. एकल्याचें नांव दिलें तांकां. एकल्याचें नांव मार्ता आनी दुसऱ्याचें नांव मारिया. मार्ताच्या कंपाउंडांत माड आसलो आनी एक दीस ह्या माडाचो नाल मारियाच्या कंपाउंडांत भितर पडटा. नाल पडटकूच आवाज आयकून मार्ताय घरांतले भायर धांवन येता आनी मारियाय धांवन येता. मारिया येता आनी बेगीन बेगीन नाल उखलता आनी आपल्या हातांत धरता आनी घरान वचून वेता आसतना मार्ता ताका म्हणटा, मारिया, हो नाल म्हज्या माडाचो, तूं खूंय घेवन वेताय? मारिया पावले, माड घडी तुजो जाय, पूण नाल म्हज्या भाटांत पडला. म्हज्या भाटांत पडला म्हणून हो नाल म्हजो जालो. आनी घेवन भितर गेले. मार्ता गुणगुणलें 2-3 उतरां वायट उलयलीं, गाळयो मारल्यो आनी तें गेलें. कांय दीस जाले उपरांत मारियाचो कोमो आसलो. हो कोमो एक सायडीन उडी मारून मार्ताच्या कंपाउंडांत आयलो. आनी मार्ता तेन्ना सारोन मारताले. ताणें पळयलें, मारियाचो कोमो म्हज्या कंपाउंडांत आयला, म्हजे प्रॉपर्टीन आयला. हो एक बेस्ट बरो चान्स आसा. म्हणटकूच पाटलो हाडलो आनी बेगीन बेगीन ह्या कोंब्याचेर धापलो. तेन्ना कोमो आडूंक लागलो, रडूंक लागलो. आनी मारिया आपलो कोमो रडटा म्हूण धांवून भायर आयलें. आनी भायर येतकूच मारियान पळयलें की मार्तान कोमो आपल्या फाटल्या कोणाक धापून दवरला. मारियान म्हणलें, मार्ता, तो कोमो म्हजो. आनी मार्तान म्हणलें, कोमो घडी तुजो जाय, पूण तो म्हज्या भाटान आयला. आनी कोम्याक घेवन आपल्या भितर गेले. कितें सांगता आमकां? कितें मॅसेज? जशें करता तशेंच आमकां मेळटा. ज्या प्रमाणे आमी जेयता तेच ते भाशेन आमकां मेळटलें. टीट फॉर टॅट म्हणटा ते भाशेन. म्हणटकूच आमच्या जिवितांत तुमी हे भाशेन जायते फावटी अनुभवला आसतले की शेजाऱ्या मदें पडना, जावं घराक लागून, जावं प्रॉपर्टीक लागून, जावं आनीक जायते वस्तूक लागून. आयच्या शिव वर्तमानांत नदर मारूया. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू नाय म्हणटा त्या गांवांत वेता. आनी ह्या गांवांत वचून जेजू पळयता की एक मरून वेताले. ही एक तेची आवय विधवा आसली आनी एकलोच पूत तसो आसलो. आनी
आनी तो मरता आनी जेजू फुडें सरून म्हणटा वय वस्तुरेक रडू नाका हांव तुज्या पुताक बरो करता आनी जेजू ह्या मेल्ल्या तेज्या पुताक बरो करता. हे बायलेक जेजू लागीं मागूंक नासलें म्हज्या पुताक बरो कर ना म्हणून जायतो लोक आसलो ह्या लोकांनी म्हणूंक ना जेजू ताका बरो कर हो मरणांतलो वाटाय मरणांतलो जिवो कर कोणेच मागूंक ना. पूण जेजू आपले सोस्तुंगी फुडें सरता आपूण एक पयली इनिशिएटीव घेता फुडें पावल मारता आपूण आनी ह्या वस्तुरीची काकलूत करून ताका ताच्या पुताक मेल्ल्यातलो जिवंत करता. म्हणटकूच जेजू हे वस्तुरीची गरज ओळखून घेता आनी ते वस्तुरीच्या आदाराक पावता ताका तो दुखी जाल्ली तिका खुशाल करता. म्हणटकूच जेजू समाजाचे नदर मारून सौभाग्यपणान जीवन सोदता आनी जेजू चलता. आमकां कितलेच इन्सिडंट्स मेवतात पळय पुस्तकांत तो जेजू दुसऱ्या पासत वावुरता. जेजून आपलें जिवीत पुरावें जिवीत आख्खें जिवीत दुसऱ्या पासत वापरलें आनी समाजा पासत वापरलें. जेन्ना जेजू जाकेवाक पळयता आनी जेजू म्हणटा जाकेव आयज हांव तुमगेर येवंक सोदता आनी जाकेव हुशार करून जेजू येवकार दिता आनी जाकेवाचें आख्खें जिवीत बदलता. जेजू जाकेवागेर वचून जेजू आपूण पयलें पावल मारता. जाकेव एक चोर आसलो जाकेव टॅक्स कलेक्टर ताका कोण मानिनासलो सगळे ताका पयस दवरताले. पूण जेजू हो भेदभाव मोडून उडयता आनी जाकेवागेर आपूण वयता. म्हणटकूच जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत दोन वस्तू आमकां शिकयता. पयलें इनिशिएटीव घेवप पयलें पावल मारप दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवप ताच्या आदाराक पावप आनी दुसरें की भेदभाव करप ना. जेजू हे वस्तुरी सवय भेदभाव करिना जाकेवा सवय भेदभाव करिना. जेजू सगळ्यांक एक सारको लेखता. सगळो समाज एकूच मनीस एकूच देवाची रचना म्हूण आमकां हें वाचप सांगता. तेच भाशेन आयच्या पयल्या वाचपानूय पेद्रू आमकां म्हणटा की देव भेदभाव करिना. देव सगळ्यांक एक सारकें लेखता. सगळीं आमी देवाची भुरगीं गरीब ग्रेस काळो बरो सगळीं आमी देवाची भुरगीं. देव भेदभाव करिना जेजू भेदभाव करिना. जाल्यार आमी ताची पाटलावदारां भेदभाव करूंक फावना. समाजाक एक सारकें एक मनान एका काळजाची एका मनाची आमी जिवूंक फावो. ह्याच जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक फावो. सायबीण मांयच्या पावलांनी आमी चलूंक फावो. चलताय काय आमी आसा काय आमच्या समाजांत सौभागिलीपण जेजूच्या पावलांनी आमी चलता काय. समाज म्हळ्यार कितें हांवें सुरवातच्या उतरान सांगला ते भाशेन समाज आमचो सुरू जाता आमच्या शेजाऱ्याक वचून. आमचो शेजारी भोंवती आसुनी समुदाय वाडो हो गांव ही सगळीं म्हजी भाव भयणां जावन आसात एक समाज. आनी ह्या समाजांत हांवें सौभागिलीपणान जिवूंक जाय. म्हज्या शेजाऱ्या सवय म्हजे समुदायान आसलेल्या भाव भयणां सवय आनी म्हज्या वाड्यार गांवांत आसलेल्या दोन एका मनशां सवय जंय हांव काम करता जंय हांव भोंवता थंयसर हांवें सौभागिलीपणान जिवूंक जाय. जेजूच्या पावलांनी हांव चलूंक जाय. तेन्नाच म्हणून आमच्या येता की हांव समाजान सौभागिलीपणान चलता. म्हणटकूच कशें आमी आमच्या शेजाऱ्या सवय सौभागिलीपणान जिवूंक जाय. आतांचीच ह्या दिसाचीच एक खबर म्हणल्यार एक आमी इन्सिडंट म्हणल्यार ह्या दिसांनी पावस पडटा आनी जायतो पावस पडला म्हणटकूच आमच्या गोंयांत सगल्यांची घरां कोणाच्या येतात नवी नवी दुर्गां आयल्या पूण देखून ती चडशीं घरां आसात. आनी पावस पडलो म्हणून कितें जाता उदक जाता. उदक जालें म्हणटकूच रोखडीच झगडीं सुरू जाता. तुजे पावडेचें उदक म्हजे पावडेचेर पडटा. तुजे घराच्या तुज्या कंपाउंडांतलें उदक म्हज्या कंपाउंडान येता आनी हे भाशेन म्हजें उदक तुजें उदक करून झगडटात झगडी करतात आनी दुस्मान काय वाडयतात. हें सौभागिलीपण पळय. पावस कोण दिता? देव दिता. जरी तर पावस देव दिता जाल्यार देव
कितें तरी करतलो उदकाचो. हें उदक कितले दीस उरता आमच्या घराचेर फुटूस, नळ्यांचेर जावं टॅरसाचेर जावं उदक फुटूस आमच्या घरा मुखार कितले दीस उरता. आमच्या गोंयांत 6 दीस उदक उरना. ते 1 दीस 2 दिसान रोखडेंच जिरता. नाजाल्यार हें उदक आपली वाट करून ते दर्यांत वेता. पूण आमी मनशां झगडटा आनी झगडून ही सौभागिलेपणान जेवपाचें आमी विसरता. आनी जेजूच्या पावलांनी न्हय पूण देंवचाराच्या पावलांनी आमी चलता. म्हणटकूच पावसाच्या दिसांनी आमी सौभागिलीपणान जिवया, समजून घेवया एकामेकाक. उदक आहा, उदक येतलें पावस पडटलो, उदक येतलें पावस वेतलो. पूण आमी शेजारी हांगाच आसतले. म्हणटकूच सौभागिलीपणान जिवया. दुसरी गजाल आतां नोवेना जालें म्हणटकूच फेस्त जालें म्हणटकूच सायबीण मांयची मूर्ती घर घरांनी भोंवतली. आनी घर घरांनी भोंवता तेन्ना आमी सायबीण मांयक खूब मान करता. कसो मान करता? पयले पादिकाराक सांगता, वो समुदायाची कोण लिडर आसता तांकां सांगता, पळय हें घर आसा तें तांगेर हांव उलयना, तांगेर हांव वचना, सायबीण मांय तांच्या हातांतली हांव घेवची ना. म्हाका ते सायडीन सायबीण मांय दी, हे सायडीन हांव सायबीण मांय घेवची ना. आनी हे भाशेन सायबीण मांय येवकार दिवचे सुवातेर हो मान करता. सायबीण मांयक हो मान करता आनी सायबीण मांयक आमी घेनासतना रावता कांय फावटी. म्हणटकूच हांवें तर सायबीण मांय म्हज्या शेजाऱ्याक वचून घेतली जाल्यार आमी सौभागिलीपणान जियेता. कितेंय जावं ती म्हजी शेजारी, म्हजी दुस्मान जावं, म्हाका वायट करून, म्हाका त्रास दिवन, तरी आसतना हांव सायबीण मांय ताच्या हातांतल्यान घेता जाल्यार हांव सौभागिलीपणान जियेता, सायबीण मांयच्या पावलांनी चलता. सायबीण मांयक आमी कित्याक घेता? जो कोणागेर सायबीण आहा जाल्यार सगळो लोक तांगेर येता. कित्याक येता? त्या कुटुंबाक आसत मागून सायबीण तांगेर येयला, सायबीण मांयक सांगूंक, सायबीण मांय ह्या घराचेर, ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल, तांकां राख सांबाळ. आमी सगळीं भुरगीं, वाडलेलीं, जाणटीं सगळीं वेता. पूण आतां एक कंपिटिशन जाल्लें आसा. कंपिटिशन आमी सगळ्यांचें ध्यान घेवन तेंच जाल्लें आसा. कितें दिवपाचें, कितें कितलें दिवपाचें. काल ताणें 2 वस्तू दिल्यार हांव 3 दिता. काल ताणें एक चाव उरलो जाल्यार हांव पुलाव दिता, हांव चिकन दिता. आनी भाशेन कंपिटिशन जालें. सायबीण मांयक आमी वेता ज्या घरान सायबीण आसा तांची पासत मागूंक. आनी ह्या वरवीं आमचो संबंद, आमचें रिलेशनशीप सौभागिलीपणान वाडूंक आमी ही सायबीण मांय आमकां उलो करता. पूण आमी कंपिटिशन करता. अदीक ध्यान घेवन आमचें कितें दिवपाचें, कितलें दिवपाचें, ताणें कितलें दिल्लें, हांवें कितलें दिवपाचें, हें कंपिटिशन आमी उडोवंक जाय. हें हांव म्हणना खावपाक दिवं नाका, दिवंक जाय. आनी खावपाक हे भाशेन खावपांतल्यानूय आमचें रिलेशनशीप वाडटा. पूण कितलें दिवंक जाय आनी खंयचें दिवंक जाय हें बी आमी चिंतूंक जाय. तावय की खंयचें म्हत्व दिवपाक, खावपाक चड म्हत्व दिवपाचें, इम्पोर्टन्स सायबीणीक दिवपाचें, खावपाक दिवपाचें. सायबीण मांयची तयारी अदीक कर, तुवें खावपाची तयारी. म्हणटकूच आमी सौभागिलीपणान जियेता जाल्यार सायबीण मांयक आमी मान दिवया. तिसरे सुवातेर आमी आमचे लागीं सौभागिलीपण आमी जियेतले जाल्यार आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा, आमचे लागीं कार आसा. आनी शेजाऱ्याक कोणी कार ना, मोटोर ना, आनी तितूय एक आसा. हांव कितें करता, म्हजी कार घेता वेता, ताका म्हज्या कारान घालता, हॉस्पिटलान व्हरोन घालता, जाय जाल्यार रावता तांगेर तेज्या हॉस्पिटलान रातीक. एक ही सौभागिलीपण. ताणें म्हाका सांगूंक ना तो दुयेंत आहा म्हणून, ताजे लागीं ताणें म्हजे लागीं कार मागूंक ना, म्हाका कशें म्हणटलें. जेजून कितें केलें? पयलें पावल मारलें, पयलीं इनिशिएटीव घेतली, तांची दुसऱ्याची बायलेची गरज ओळखून घेतली. आमी आमच्या शेजाऱ्याची गरज ओळखून घेवया. आमी पयलें पावल मारया बरी करणी करूंक. आनी तेन्ना आमच्या शेजाऱ्याक आमी पावतल्या, आमचो आदार दितल्या, तेन्ना की आमी सौभागिलीपणान आमी जियेतले. समाजान सौभागिलीपणान जीव आमी वावरूंक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार भेदभाव. जायते फावटी आमी भेदभाव करता, जातीचो, कास्ट सिस्टम जावं गोरो काळो, गिरेस्त गरीब हांचे मदें भेदभाव करता. जेजू भेदभाव करिना, देव भेदभाव करिना. आमी खरी पाटलावदार जाल्यार जेजूची आमी म्हणचें ना हो शेजारी जो
खालती जातीचो हो शेजारी जो गरीब तांकां आमचेर येवचो न्ही तांकां पयस करचो करीत जाल्यार हें आमी सौभाग्यपणान जियेना सगलीं मनशां एक सारकी देवाची सगलीं आमी रोसना मोगाची रोसना म्हणटकूच एकवटान जिवूंक आमकां आयचो विशय उलो मारता मोगाच्या बाबा भयणीनो एड आसा एक एअरटेलान तुमी एअरटेलाचे एड कितें जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है न्हय आयकोंक ना केन्ना एअरटेलाची नुकूच आमी भाशेन जिवंक जाय म्हणटा ते एअरटेल एड म्हणटा जो तेरा है जे तुजे आहा ते म्हजे म्हणजे म्हजे आसा ते तुजे हे की आदी जाताले आमच्या आदी समुदाय वाचले आदल्या लोकां मदें कोणी कोणाचेर बरवासो विस्वास दवरताली आनी मोगान ती जियेताली आज ते ना नुकूच आमकां आयचो विशय म्हणटा समाजांत सौभाग्यपणान जिवया आनी ह्या वरवीं जेजूच्या पावलांनी सायबीणमांच्या पावलांनी चलून आमी उदीक भाग्यवंत मनशां जावं ह्या आमच्या भेटेन त्याच बाबा लागीं मागुया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी आमची गरज बापा मुखार उबारया आमच्या पोवीस सभेचे वडील बाप साहेब कार्डियल फिलिप नेरी फेर्राव बीफ साहेब पाद्री तशीच मोटवांशी समाजांत जायतो बरो वावर करता ताणें पोवीस सभेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपले सहभागिनीपण दाखोवन तांकां कृपा आनी बळ मागुया आमच्या इस्कोलाच्या वर्गांत आमी तशेंच गांवांत नवे आनी
आमच्या भुरग्यांनी तुजी मुखार उबारल्यान ती दोयेन आयकून घे आनी आमी समेस्तांनी समाजान सहभागिरीपणान जिवूंक आमकां तुजी कृपा हे मागणे करता तेच क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बाबा बरेनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा लागीं म्हूण मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सुतान आंकवार मारीतान झोडून घेतना तिचें आंकवार कोण इबाड उरना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र कर आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारये आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या सुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक वापरलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमे ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी चड महिमा वाखाणटा तांचे संगाती आमचेय तळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. So
पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुझ्या पवित्रत्म्याक घालून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच वरील जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचेर पातकाचे बॉक्स सोने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वालोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत शिवतल्या आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बग्योन बापा फलितरी आमच्या कोवडी बापा आनी सगळी यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो प्रवास करून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची कापणूक कर तांकां आनी तुजे इश्ट कुटुंब मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसुडीत मुखार मोड पळोवन फावो कर आमा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता अकबर बरे देवाचे मागीर संगती जपती बाकियोन तुजे बाकियोन धरून आनी सर्व कडेन तुका मनवल्यान बाकियोनचे वास आनी रूय भोगता प्रभू सस्त्याच्या सुखांत आमकां वांटून तांची सांगता तुजी महिमा गफूंक आमकां फावो कर तेच क्रिस्तांवांच्या सुमिया त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जाता येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी आमचो दिसपत्र वयाचे सरकारी आनी आमी आमचे केल्यार शिका आनी आमकां ताणें म्हणून दिवं पूण वायटांतली आमकां नाका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशाक उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावाटांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजवडकी चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दियात देवाची शिरी संवसाराचे पाप काढले आमची मागणी कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काढले आमची मागणी कर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ओजोनासा जिवोचेस ह्या समाजान घेवन ताणें समाजा पासत वावरलो दुसऱ्यां पासत ताणें बरो वावर केलो आयज आमकांय समाजान सहभागिलेपणान जीव तवलो करता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी
कोदवड्या बापा बागलोराक वार मारे आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान धादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका तावलो मारता त्याच आकवाल मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव बी बसूया पगडीनो रेव्हरंड ॲशली आमच्या ठिकाणाच्या सिस्टरीच्या तुमच्या आणि म्हज्या नबान हांव किरबशीक दिनवासता फादर आग्नेल डायस काल म्हाका कळून आयला तो हांगासर टिकन कसो आसलो म्हणून हांव जाणा 2009 ह्या वर्सा गोतोकराच्या वयल्यान तो यात्नीक जाला त्या आदी तो टिकन कसो सिमा आसतना आसलो आनी हे 2 दीस येवन आमकां देवाच्या उतरांची मोडणी करून सौभाग्यपणान फॅमिलींत समाजान कशे भाशेन जिवंक जाय तें आमकां स्पश्टपणी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट उतरांनी आमकां कळयलां देखून फादर तुका आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद हाची मांडावळ करूंक सिस्टर सॅल्स आनी ताची भुरगीं वावुरल्यांत जावं मागण्याची जावं मिसाची पेट ते मांडावळ करूंक सिस्टर सॅल्स आनी ताच्या भुरग्यांक आमी शाबासकी दिता आनी बरें दिता बॉम्बेलो तुमी उदारपणान जाय तें आमकां दिलां आनी दीत आसात दुडू दितात चॉकलेट्स काल आनी सारको पांपर कसो स्वीट्स 5 जाण कितें आसलें हांव म्हाका इतलें आसत पूण कितें तरी आसतलें हेवी आनी तुमकां तुमी आमकां आदार दितात आनी तुमचें उदारपण दाखयतात देखून हें सौभाग्यपण योर ऑल्सो पार्टिसिपेशन आमच्या न्ही फकत मिसान बट असल्यो वस्तूंनी तुमी आमच्या भुरग्यांक खुशाल दवरतात देखून आमी तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां आयतार फाल्यां सांजे 9 आसचें फाल्यां सदांचे भशेन 3 मिसां 6:30 नोवेनाचे मीस 8 वरांचेर आनी मागीर इंग्लीश मीस 9:30 वरांचेर 8 वरांचे मिसार आमी ही तयारी करता मागण्याची बी करता ती फाल्यां आसचें आनी पासून तुमी येवचें आनी सुमार 7:50 7:50 आमी पुरसांव सुरू करतले गायन गायतले आमी फुलां घालतले आनी ते उपरांत मिसाची भेट आसतली देखून फाल्यां 9 जातले 8 वरांचेर सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा